ई श्रम कार्ड आमी एकूय पयशे भरिनासतर त्यांनी फक्त येवन आपूण खंयच्या जाग्यार काम करता तें सांगपाचें, आपलो आयडी प्रूफ, आपलो रेजिडन्स प्रूफ फॉर्म भरता आसतना दिवपाचो आनी ताज्या उपरांत आमचे लेबर डिपार्टमेंट एक 8 दिसाच्या भितर ते ई श्रम कार्ड तयार करता। आज 170 ई श्रम कार्ड तयार केल्या आनी ज्याच्या कडेन ई श्रम कार्ड मेळटा ताका जवळपास म्हणजे 18 ज्या बायले कडेन किंवा दादल्या कडेन जो ई श्रम कार्ड घेता ताका केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना लागू जाता। पहिल्यात पयली पहिल्या वर्साक त्याचो पुराय इन्शुरन्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या वतीन भरलो वता। म्हणजे इन केस जर कितें जालें आसत जाल्यार फाटल्यान जे 2 लाख रुपया मेळपाक जाय त्याचो इन्शुरन्साचो पयलो इन्स्टॉलमेंट हो केंद्र सरकाराच्या कडल्यान भरलो वता। हो तेजो पयलो प्लस पॉयंट आसा। दुसरो, तेणी जर आपलो फक्त 18 ते 40 वर्साच्या भितर आसत जाल्यार तेणी मिनिमम टू मिनिमम बँकेत आपली पेन्शन पेन्शन मेळपा खातीर इन्स्टॉलमेंट भरपाक सुरू करपाचो। 55 रुपया पासून 200 रुपया पर्यंत। इन फ्युचर ताका 2000 रुपया ते 5000 रुपया पर्यंत पेन्शन ही ताका रिटायरमेंट एज 60 वर्साच्या उपरांत चालू जाता।